पीडब्ल्यूडीचो एक एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर विलास तांबोस्कार म्हणून आता पीडब्ल्यूडी JET AE बी म्हणून आसता, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसता, चीफ इंजिनियर. हो एसी म्हणल्यार कितें, हो सुपर इंजिनियर म्हणल्यार ताका कायदो बी कांय लागना, तो आपल्याक जाय तशें करता. तो 31 मेक रिटायर जाला आनी 31 मेक रिटायर जावन ताजे रिटायरमेंटचे मागीर हाणें वर्क ऑर्डरी सायन केल्या, फायनान्स बील सायन केल्या आनी सर्रास तो गव्हर्मेंट एम्प्लॉई म्हणून ताणें काम केलां. ताका जुलयान एक्सटेन्शन मेळ्ळा 4 तारखेक. जाल्यार ताजे पयलीं सुद्दां तेंय बी ताका एक्सटेन्शन कशें मेळ्ळा, ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस, आनी ताका डेप्यूट केला इन पंचायत. ही हॅज गॉट नो रोल टू प्ले इन पीडब्ल्यूडी, पण हाणें पीडब्ल्यूडीक वर्क ऑर्डरी इश्यू केल्या, सायन केल्या. सो विच इज ब्लेटंटली इनलिगल. दुसरो भाग म्हणल्यार ते मनशान जे टेंडर आसा ते टेंडरान फेरफार करून जो 20% बिलो आसलो, जो वेबसायटीचेर NICचेर प्रोक्युरमेंट वेबसायट आसता, NIC होस्ट करता, ताजेर सारखे आसलेले टेंडरांतले ताणें कितें तरी केलां आनी 20% बिलो आसलो ताका रिजेक्ट केला आनी 5% अबाव द एस्टिमेटेड कॉस्ट आसलो ताका सिलेक्ट केला. म्हणजे सरळ 25% सरकाराक ताणें लुकसाण केलें. तिसरो सगळ्यांत ताणें व्हडलो जो घोटाळो केला तो म्हणल्यार एकूच कामाच्यो 3 टेंडर वेगळे वेगळे काडल्या. हें हांव तुमकां तिनूय ताजे प्रकरणांतली एक एग्जाम्पल दिल्या, अशी ताणें कितलीशीच केल्या. म्हणल्यार 3 टेंडर म्हणल्यार कितें, जशें एक टेंडर ताणें काडलो फ्रॉम मांडवी हॉटेल टू मिरामार सर्कल. दुसरो टेंडर ताणें काडलो फ्रॉम काँग्रेस हाऊस टू फॉर्च्यून हॉटेल. तिसरो टेंडर ताणें काडलो फ्रॉम फेरी वॉर्फ टू शारदा मंदिर. आतां तिनूय जर तुमी पळोवपाक वचत जाल्यार सेम स्ट्रेच, हो जागो सेम, फक्त नांवां चेंज केल्या लोकांक कळूंक जायना म्हणून, आनी निमाणे ते रस्तेय थंय सारके करूंक ना. हे पयशे सरळ बिलां क्लियर केले आनी पयशे लुटले. ही डेकोयटी जाली सरकारी तिजोरीचेर, आनी असली डेकोयटी केल्ल्या इंजिनियराक सरकारान हातून घेतला, एक्सटेन्शनाचेर कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेतला. आतां सरकार, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पयर ब्लेम करतालो कॉन्ट्रॅक्टरांक शोकस दितलो. आज आमकां खबर आसा रस्त्याची परिस्थिती सामकी बिकट आहा गोंयांत. 400 वर्सांनी पयलीं पोर्तुगीजांनी केल्लो तो कॉजवे, रिबंदर कॉजवे पाटो, जो वर्ल्ड्स लॉंगस्ट ब्रिज म्हणटाले, ताजेर 400 पावसाळे गेले, तो अजून ताका खड्डे पडूंक ना. जो पर्यंत पीडब्ल्यूडीन ताका हात लावंक नासलो तो बरे कंडिशनान आसलो. पण हांच्यानी केल्ले रस्ते 4 म्हयने 6 म्हयन्यांनी व्हांवून गेले. आतां अशी आमकां दिसपाक लागला की BJP जशें सबका साथ सबका विकास म्हणटा, अशे पिड्ड्यार रस्ते करतकूच कितें जाता, थोड्या म्हयन्यान ते व्हांवून वता. तातूंत लोकांच्यो मोटरसायकल्यो वता, स्कुटरी वता, त्यो मोडटा, गाडयो मोडटा. म्हणजे गॅरेज आनी मॅकॅनिक्स आहा तांची इकॉनॉमी जाली. कोण लोक पडटा, कोणाची भेणां मोडटा म्हणटकूच हॉस्पिटलांक गिरायक जालें. मागीर कोण सारको पडलो जाल्यार पुलिसांक गिरायक आयलें, एक्सिडेंट जालो जाल्यार. आनी कांयच ना जाल्यार परत ताजेर टेंडर घाल म्हणटकूच तुमकांय कमिशन मेळ्ळें. म्हणल्यार सबका साथ सबका विकास, सगळ्याची इकॉनॉमी चालू. हे परिस्थितीन म्हाका दिसता हो जोक जालो, पण एक सिरियस परिस्थिती म्हणल्यार आज BJPचे हे भ्रष्टाचाराचो मार आनी करप्ट प्रॅक्टिसाचो मार प्रत्येक मनशाक बसला गोंयच्या, आनी ट्युरिस्टांकूय बसला. लज दिसता आजचे रस्ते पळयत जाल्यार, कित्याक 20 वर्सां पयलीं आमी असले रस्ते केन्नाच पळोवंक नासले. दुसरी म्हणल्यार आमी जी मागणी केल्या मुख्यमंत्र्या कडेन, असले ऑफिसराक इमिजिएटली ताजो कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट करचो म्हणून आमी वाट पळयतले. कितलो तेंप पर्यंत ताका मुख्यमंत्री नाजाल्यार कोण जे मंत्री आहा ताका प्रोटेक्ट करता ते, नाजाल्यार फुडलो स्टेप कितें घेवपाचो आमी घेतले.